Korea W18. W18. Novodis udetana udelo amchirdonia Novodis udetana udelo amchirdonia oprimidos amoimo jinito koro surya oprimidos amoimo jinito koro surya Novodis udetana udelo amchirdonia Novodis udetana udelo amchirdonia Durdisa bogunesu Sonto sankari zutta Kadoshi zata atmo Invasatu kabapa Durdisa bogunesu Sonto sankari zutta Kadoshi zatatmo Invastatu kabapa Novodis udetana udelo amchirdonia Novodis udetana udelo amchirdonia oprimidos amoimo jinito koro surya oprimidos amoimo jinito koro surya Novodis udetana udelo amchirdonia Novodis udetana udelo amchirdonia amchebuir sorves pora Pamuditus oporzor Porzorutus oprokas Am sobaur zaudisufor Am chivui sorbes pora Pamuditus oporzor Porzorutus oprokas Am sobaur zaudisufor Novodis udetana udelo
नवो दीस, नवी सकाळ. ह्या नव्या दिसाक तुजेशी उबी रावूंक, तुज्या पांयाशी येवंक दुनिया तुवें आमकां जिवी दवरल्या. रातचो काळोख सोंपलो, दिसाचें नवें किरण फांकलें. हें नवें किरण आमच्या आंगार घेवंक, आमच्या दोळ्यांनी हो उजवाड पडोवंक दुनिया आमकां तुवें फावो केला, जिवी दवरल्या. रातच्या काळोखान न्हिदूंक गेलोलीं घडये आयज जायते जाणांक हो उजवाड पडोवंक फावो जावंक ना. आमकां जोणेकल्याक हो नवो दीस पळोवंक तुवें फावो केलाय. ह्याच पासो तो नवो दीस उदेताना दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आयल्या. हे सकाळी आमचो दीस सुरू करता आसतना तुजेर आमची नदर घालूंक, भोव पवित्र संस्कारान तुका पळोवंक आनी भोजूंक, तुजें वंदन करूंक, तुजी किर्ती गावूंक आमकां तुवें ह्या वेळार हांगासर हाडल्या. किरीत भाशेन तुज्या मोगान दुनिया तुवें आमकां हाडल्यात म्हूण हांव सोत मानता, तुजी तुस्त करता, तुका वाखाणटा, दिन वाचता. सगळें म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजी चिंतनां, म्हजे आवंडे, म्हज्यो मांडण्यो, म्हज्या आख्या दिसाचो वावर तुज्या पांयाशी दुनिया हांव घेवन आयलां. सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सुक्तेन तूं म्हजो एकलोच देव, तूं म्हजो एकलोच सोडवणदार म्हूण मानून घेवन ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. म्हजी मान बागावन दुनिया तुजे मुखार हांव खालती जाता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. हो नवो दीस उदेताना आमी जेजूच्या पांयाशी आसा. ताची तुस्त करुया, ताची वाखाणणी करुया. दर एक काळीज जे देवाची वाखाणणी करता ते ताच्या मोगान वाडटा. दर एक मनीस जो देवाची वाखाणणी करता तो नवे घोटायेन भरता. सगळ्या वेळार ताका वाखाणटलो, सगळ्या वेळार ताची तुस्त गायतलो. सुखान, दुखान, पिडेन, भलायकेन, कश्टांत, वावरान, हार मेळटा तेन्ना, जैत मेळटा तेन्ना तुजीच तुस्त करतलो. ह्या वेळार आमचें काळीज मन देवाक उक्तें करुया. ल्हान ल्हान दिनवासणेची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. साद्या साद्या वस्तू पासत, जायते पावटी त्यो वस्तू आमी उगडास करिनात. ह्या साद्या साद्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया, ताची तुस्त करुया, वाखाणणी करुया. सृश्टीच्या रुजनारा हे सकाळी तुवें म्हाका उदक दिलाय, म्हजें तोंड धुवंक,
उदक पिवंक, ह्या उदकान म्हजी आळसाय काबार करूंक आनीक नवेपण फ्रेशनेस म्हाका मेळूंक ह्या उदकाच्या दर एक थेंब्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिता दिनवासना. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. Mogę Jezu, to karganie Tandem basta. Batistwiam kafa kawduka. तुझी कृपा म्हाका एक जाग्यार येवपाक ताकाच लागून सगळ्यां जेजू तुका दिनवासतां म्हाका आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. Arga tuka Jesu, dimas tuka Jesu. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, वाखाणी तुका जेसू. Antipalkan ditanya kamu pada Jesu. Dosa kami yang maka jauh kita. Bahwa kamu yang maka ada kamu berhati kita. Saat ini ada kata nanti pada nilasan. Sebelum tu waktu kami berjalan. Arga tu kau Jesu, Jesu masih bersedia. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. भूक देण्यासाठी आमकां दिनवासता माझे खातीर म्हज्या फॅमिली खातीर सगळ्या इश्टपुत्रा खातीर आमकां दिनवासता बापायता. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. मोगळ्या जेजू ह्या वेळा खातीर आमी तुका दिनवासतना दर एक घडी तुवें आमकां दिली. आमचो सकाळ जालो, कोणाची रात जाली. दुसरे वाटेन संवसारांत जायतीं मनशां ह्या रातीचो बरे तरेन फायदो काडटात. ह्यो सकाळचो वेळ आमची मनशां आपल्या वावराक वचून आपल्या पोटाची भूक मारून आपल्या कामाक वचूंक भायर सरल्यात. सुरक्षीतपणी तुका ह्या वेळार आर्गां दिवंक तांकां राखता आसतना दर एक घडी, दर एक आमच्या जिवितांत जातली घडणी, दर एक आमच्या जिवितांत येतली बरी वस्त, दर एक आमच्या जिवितांत तुवें फावो केलेली आमकां मोसरी आमी तुका दिनवासता आदी फुडेंच. आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक तुका वाखाणीचें जावंक सगळे वेळार तुका वाखाणूंक आमकां तूं सायबा ह्या वेळार आदार दी. आमी गायन करतले गिताचो 8:25 सगळे वेळार सर्वेस्पराक वाखाणटलो.
Sorves pora sovemos otmia, urbic nelu, Kaltiarcha kanari kobor kudu, timur kudu, soglia veda, soglia veda, sorbes pora, vacan todo. Studi Sodans Mosha Ota Chirastuli. आजच्या दिसाक जेसू आमकां संदेश काय बरो दिता. शुभ वर्तमानांत बरी खबर आमी आयकतल्या कशे तरेन जेसू 12 जाणांक वेंचून काडटा. आपल्या शिसांक तो वेंचून काडटा. आपल्या सगळें रावोंकूच न्हय पूण दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक. देव आमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाक हो दीस आनी दर दीस आमी ताची वाखाणणी करूंक, ताचे गवाय जावंक, ताका महिमा दिवंक, ताणें दिल्ले बरे वस्तू, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां धाडटा. थोडो वेळ उबी रावन आमच्या जिवितांत देव कशे तरेन दर एक घडी, दर एक खिणा आमकां कसो ह्या संवसारांत आपलें उतर परगटूंक, आपलें कार्य करूंक आदारिता ताचेर गियान.
मोगाळ जेजू, आयच्या दिसाक दर एक घडी आमी करतना वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना, हे निर्णय आमी घेवंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. दर एक वस्त आमी करतना, दर एक पावल आमी मारतना तूं आमच्या सांगाताक आसाय म्हूण हेंच आश्वासन घेवन आमी चलूंक आमकां बोर दी. दर एक आमी कार्य करतना तुजे गवाय जावंक आमकां आमच्या जिविताच्या चालींत आनी उतरांनी एक उदाहरण जावंक आमकां आदार दी. आमी दर एके वाटेन चलतना आमचे संकोश्ट येतात तेन्ना तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण आमी बोर घेवंक आमकां सायबा तीच कृपा दी. आमच्या जिवितान घडटल्यो आयच्या दिसा दर एक घडी घडिता आनी दर एक वावर आमी करतना अदीक आनी अदीक आमी तुज्याच बोडान तो वावर करूंक आनी सपोर्ट जावंक आमकां आदार दी. आमी कितेंय दुसऱ्यांक जबाब दिता आसतना तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी तूंच आमचो धीर आनी आदार म्हूण समजूंक आमकां ही वाट दाखय. दर एक मनीस, दर एक आमचे सगळे येतले आमची बाबा भयणां तुजो उपकार म्हूण ओळखूंक आमकां कृपा दी. तांचे सगळे दयाळ, मोगाळ, उदारपणान आनी बरे तरेन आमची वागणूक जावं आमकां तूं शिकय. हेंच करूंक ह्या आयच्या दिसाक तुजें गोवाय कशें जावं आमकां तुजो आदार दी. जेजू आमकां विचून काडटा. ताचे बराबर आमी चलता, ताच्या हाताक धरून चलता जाल्यार सांडची ना. आख्ख्या आमच्या दिसांत, आमच्या वावरांत आमी सुफोड जातल्या. आमच्यो मांडण्यो आमी काडटात त्यो देवा बराबर आमी काडल्यो जाल्यार त्यो सुफोड जातल्यो. आमची चिंतनां जेजू बराबर आमी चिंतूंक तयार आसा ती सुफोड जातली. ह्या पासत आख्खो दिसभर देवाची वाखाणणी करीत आमचो दीस सारुया. कितेंय आमी करता तें आमचें न्हय पूण देवाचें, तें जेजूचें. आमची चिंतनां जेजूची, आमची उतरां जेजूची, आमचे आवंडे, आमच्यो मांडण्यो जेजूच्यो. ह्या पासत जेजूचो वावर आमी वाखाणुया, ताची तुस्त करुया. जेजूच्या चिंतनाची, जेजूच्या उतरांची आमी वाखाणणी करुया. हे सकाळी आमकां हें भाग आयज फावो जाला तेन्ना हेंच मन घेवन आमी गीत करुया. B7 तुजें नांव सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. दुसरो श्लोक आमी गायतल्या. तुजें नांव सर्वेस्परा सदां काल वयर काटेल्या. तुजें नांव सर्वेस्परा सदां काल वयर काटेल्या.
शांतताय नोगेपणान जेजूचेरूच नदर दवरून थोडोसो वेळ आमी सारुया. पवित्र मिसाचे भेटेन आमची भेट जेजू लागीं जाता. ताचें उतर आमी आयकतले, नियाळ करतले. ह्या पवित्र आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या पवित्र हातांतल्यान उंड्या सऱ्याची बदलणी जावन खरो जिवो जेजू आमकां आजीर जातलो. व्हडांतली व्हड मिलाग्र आख्ख्या संवसाराची सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून जेजूचें मास रगत आमकां मेळटलें. खुद जेजू आपूण आमचें जेवण जातलो. बो पवित्र संस्कारान जेजूचेर नदर दवर. मिसाचे भेटेक तयार जाव. तुजी सगलीं चिंतनां, तुजी आवंडे, तुजें इंतेसांवां जेजू मुखार हाड. ज्या कोणा पासून तुका मागूंक जाय, जीं इंतेसांवां तुज्या घोराब्याचीं, तुज्या खासगी जिविताचीं वा तुज्या घरच्यांचीं, इश्टामित्रांचीं, तीं जेजू मुखार हाड. तुजेंच किरकोळ जिवीत जेजू मुखार दवर. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle
so pure and so kind. You shine like a morning star, Jesus. What a wonder you are, Jesus. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star, Jesus. What a wonder you are. गायन घेऊया A14, पेज नंबर 7, A14. Emoção graça corar e Jesus te amado, bavatiano furesora, mi speto monito corum, e attinsevo bidor sota, Yukaduya kayon kolum, misabete kachisaya, langkorpat kachituk dorum. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज तावन आमचे फिरगोचीन बोंपाट सायबिणीची नोवेना सुरू जातात. बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रारिया हाची मांडावळ करतली. खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या वांगड्यां पासत आमी मागुया आनीक आमची जोण एकल्याची मागणी दर दिसा आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. भोव करून जी आमच्यो भयणी गर्भेस्त आसात तांचे पासत आनी जीं भुरग्याच्या देण्या पासत देवा लागीं मागतात तांचे सगळ्यां पासत हे 9 दीस आमी खेरीत भाशेन मागतले. तुमची जोण एकल्याची मागणी तुमी जांकां ओळखतात तांकां तुमच्या मागण्यान तुमी दवरची. हेचें दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून. लिजेन डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासता. तशेंच स्टॅनली रॉड्रिगीस आपणाची बरे भलायके पासत मागूंक लायता. मातशें पेरिगांत आसा. पेकोणेचो हात देवान ताका लावूंक ताचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी वेगवेगळे मुद्दे जे इश्यूज जे आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी उप्रासलेले आसात ते सुटावे करूंक आमकां फावो ती कृपा दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. सगल्यांचेर जे कोण आमचेर राज चलयतात, जे कोण निर्णय घेतात आनी हे निर्णय घेवपाक जांचो आस्पाव आसा तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान हे मिसाचे सुरवातेक आमी घालुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजून आपले आवय आमची आवय करून दिली, तीच ती मारिया आमची माय. पूण तिका तरेकवार नांवान आमी पाचारतांव. बोंपार सायबीण, गर्भेसपणाची परिस्थिती ती बरी ओळखता, कित्याक तिणें ते कश्ट अणभवले. हे नोवेनाक आमी अदीक करून मागुया. गर्भ संभोवूंक आडकोळ जाता तांचे पासत आनी गर्भेसपणांत आसात तांकां बरी भलायकी तांची सुटका जा पासून बोंपार सायबिणींक उलो मारुया. ती आपल्या पुता लागीं विनंती करतली म्हूण भावार्थान हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी बागयोंत सबस्त्यांव हाचो उगडास करता. आमी सासे बोस्त्यांव म्हणटा. सगळ्या आमच्या आकांताच्या वेळार, सगळ्या आमच्या पिडेच्या वेळार तो आमकां पावता. आमच्या गोंयांत पिडा आयल्या कसली? बेसार मायची. आमच्या गोंयांत पिडा आसा शेळे मोड्याची. ह्या आमच्या मनांतली पिडा पयस कर म्हूण ह्या बागयोंताक उलो मारून किरीत भाशेन ह्या मिसान खोतखोत्यान आमचीच पासत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कळून उचारून वायट धर्मांक बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करून प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा बागयून सबस्त्यावान तुज्या रोग साक्षान बेदोरी नासतना आपलो बावाट पोरगोट उचारलो आनी दोगदावेनीक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक बावार्थान ती रावंक दिलो. ही पोर चोरी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समोरुमतांव. खऱ्या बावार्थान ती रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस तितलें अदीक श्रेश्ठ मुणयारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या बासाण्याचेर स्थापलेलो आसा. खरें म्हटल्यार करारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनी कराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर ताचो गुन्यांव करून देवा मुखार अशें सांगता. पळयात, दीस येतात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या कडेन आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या आताक धरून इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडले. तेन्ना हांवें तांचे कडेन करार केल्लो, तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वासी रावली नात आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिली म्हणटा सर्वेस्पोर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या कडेन हांव करार स्थापतलो
तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनान हांव म्हजे नेम कायदे घालतलों आनी तांच्या काळजान हांव ते बरयतलों आनी आनी हांव जातलों तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पराची ओळख घे अशें म्हणून शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक आनी भावान आपल्या भावाक आनीक शिकोवची गरज पडची ना, कारण तुमचे मदलीं व्हडली तशी ल्हानां पर्यंत सगळीं म्हाका वळखतलीं, कित्याक हांव तांच्यो चुकी बोगशितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडगास करचो ना. नव्या एका कराराची खबर करून देव आपलो करार पोन्नो जालो म्हूण दाखयता, तर जें कितें पोरणें आनी खोटेरें तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. परतून म्हणुया, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. सबब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सबब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सबब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देव बाप आसलो जेजू सोबे खुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार, मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोंगरात सोडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटूच ते ताचे शिंगेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमांव पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी झेबेदेवाच्या पुताक जाकोबाक आनी हाच्या बाबाक जुआंवाक ह्या दोगांक बोनेज्रीस म्हणगे गोडगोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तुलोम्यो, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब, थादेव, उर्बेवंश सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमी कांय बरी उतरां आनी बरी संदेश आज आयकता. जेजू आपणाक जाय ते आपणे बरोबर आसचे पासत आपणाक जाय तांकांच तो आपयता आनी 12 जाणांक तो विचून काडटा. हे 12 जाण जेजू विचून काडटा ते व्हडले शिकपी न्हय, व्हडले शिकलेले मनीस न्हय, प्रोफेशनल्स न्हय. तांचे लागीं दोन दौलत नासली.
तांचे लागीं ग्रेस काय व्हडली नासली, व्हडलें नांव तांकां नासलें, समाजान व्हडलो वाव तांणी करूंक नासली, व्हडली जुटयेर ते नासले, व्हडली पदवी तांकां नासली. तरी पूण देव आपल्याक जाय देखून ह्या 12 जाणांक तो विचून काडटा. आनी कितें करता काय, तांकां तो आपल्या ह्या जिवितांतूच न्हय पूण आपल्या जिवितांत तांणी बरे तरेन देवाचें उतर परगटूंक प्रवचन करूंक तांकां पाठयता. जेजू ह्या 12 जाणांक विचून काडटा तेन्ना तांणी आपल्या जिवितांत बरें कार्य केलें वो ते फावो देखून तांकां विचून काडिना, वो ते बरे मनीस अशें समजून तांकां तो विचून काडिना, पूण तांचे उद्देशी देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट जातलें हेंच समजून जेजू तांकां पाठयता. दॅट दे मे डू एज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जीजस सेंड देम आउट. आमच्या जिवितांत देव आमकां सगल्यांक आपयता. एक क्रिस्ती भाव, एक क्रिस्ती भयण बावतिस्मा उद्देशी जेजूचे प्रवादी, बावतिस्मा उद्देशी आमकां ह्या संवसारांत तो पाठयता. आमी घोडेक ल्हान आसली बावतिस्म घेतला तेन्ना, पूण व्हड जातूच आमकां पवित्र आत्म्याची देणी फावो जातात आनी आमच्या जिवितांत तोच देव पदवेदार जावंक आनी उदीक ताचे गवाय जावंक आमकां ह्या संवसारांत दवरता. जायते फावटी ही गोवायकी दिवंक आमी फाटीं उरता. आयज आमी सांसेबोस्त्यांव आजची परब समोरमता. काय बरें, सांसेबोस्त्यांव भोगता आमी म्हणटा निर्मोळा वयसांच्या वयसा, आमी म्हणटा दोयाडा, आमचे वेली पेस पिडा पयस कर अशें आमी म्हणटा, ओसगाची पिडा अशें म्हणटा. आयच्या दिसाक म्हाका दिसता ह्या भाग्यवंता सभेक आमी मागूंक जाय, आमचे वेली निवार मोनाची पिडा. कित्याक आमच्या मनांत आसलेली सगळी आमच्या जिवितांत भोव करून शेडेमोडे आसा ती पयसांव, आमच्या मनांत आसलेली दुसऱ्या सभेक दुस्पोट करपाची ही मांडणी पयसांव, आमच्या मनांत आसलेले दुसऱ्या सभेक विंगास घेवपाचे, आमच्या मनांत आसलेली लॉच घेवपाची, आमच्या मनांत आसलेली दुसऱ्यांक नाटकाय करपाची, ह्यो पिडा पयस कर म्हूण आमी मागुया. कित्याक मनांत आमकां शांती ना. आमी भाव भयणीनो मेंटली वी आर सीक समटायम्स. हें म्हणूंक आमकां व्हड दूख भोगता. कित्याक आयचो आमचो वेव्हार आमी पळयत जाल्यार बरे तरेन आमची वागणूक भाव भयणीनो सारकी ना. कितेंय तर आमकां सांगलें आमी रोखडेच दुबावता. कितेंय तर आमकां सांगलें उरफाटो आमचे सगळें जाबाब आसा. कितेंय तर आमकां बरी वस्त बरी शिकवण आमकां दिली जाल्यार ताचेर आमचें दुसरें हेर प्रवचन आसता. आज तो जेजू आमकां उलो मारता, तुमकां म्हजें गोवाय कशें हांव पाठयता, म्हजें ह्या संवसारांत राज येवचें हाचे खातीर तुमी वावरूंक गरज. गरिबां मदें अत्याचार जाता तांचे मदें, जुलूम चलता तांचे मदें, वायट वस्ता थंयसर निशेध मारूंक तुमी तुमचो ताळो उबारात. जायते फावटी घडये आमी म्हणटा देव करतलो, आमी मागणें करुया, फकत मागण्यांत जायना. आमी जायते फावटी आमच्या ह्या उतरांनीच न्हय पूण कोरन्यांनी आमी फुडोकार घेवंक आनी फुडो दाखोवंक दर दिसाक वावरूंक गरज. हीच कृपा आमकां मागतना ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत रोखसाक्षी कसो मेलो तेन्ना जेजूच्या उतराक गोवाय कसो जालो. आमी तेच गोवाय जावंक भाग्यवंताची कृपा आमकां किरीत भाशेन मागुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचे रुंग्या सोवे आमची काचा दोवोता सुखानी दुख सोरां केले जेजू तुका बेटोयता.
म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासेबुस्त्यांव तुज्या रोग साक्षाच्या जैताच्या उगडासाक तुका आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. रोगत वारून आपणाच्या जिवाची ताणें तुका भेटवणी केली ती तुका भोव मानली. तशीच कोतकोतीत काळजान केल्ली आमची भक्तीची भेटवणी तुका मानू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कडेन सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासेबोस्त्यांव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परचोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र सुरकांनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचुरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचुरकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मारून सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सूर काडीत तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक दोन दिसाक आमच्या जिवितांत ही मनांतली पिडा आमचेर आसा ती आमी पयसावंक अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत स्फूर्ती घेवन आमी वावरूंक जेसून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझे राज चमकयो तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पुरो पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येता राजवूत चलयताय सासनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगने आमी सुभागी. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजू शेवण जालो. आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगीन तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सासेबोस्त्याव तुझ्या भाग्यवंत रोग साक्षाक तुजे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नात जैतिवोन तुवें केलोय. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवोन कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज तावन आमची नोवेना सुरू जाल्या बोपाट सायबिणीची. किरीत भाशेन जाता ते भाशेन आमी हे देवसावान वांटो घेवया. फर्टिलिटी रेट आमची जायती देंवलोली आसा. भुरगीं जावपाक जायते जाणांक कठीण जाता. किरीत भाशेन असल्या आमच्या भयणां पासत आमी मागुया देवान आमची काकलूत करूंक आनी फर्टिलिटी रेट जी आसा ती आमचे मदें वाडूंक. जायतीं भुरगीं आमकां देवान फावो करूंक आमी ह्या 2 दिसाक मागुया. ह्या पासत जाता ते भाशेन ह्या आख्ख्या नोवेनान आमी वांटो घेवया. आयज शुक्रार आनीक जशें जुजेवाजाची परब मनयता आसतना आमी म्हणलेलें, दर शुक्राराक सांजेर 6:30 वाजता आमच्या चिल्ड्रन्स पार्क जो आसा तातूंत जुजेवाजाची इमाज आसा. थंयसर आमी 6:30 वाजता तेर्स करतले दर शुक्राराक. जाता ते भाशेन येवन आमी हें देवस्थान जुजेवाजाचें आमचो भाग्यवंतो जाल्यार ताचें देवस्थान फुडें व्हरूंक आमी जाता ते भाशेन भाग घेवया. ह्या दिसांनी दोव पडटा. तुमी सकाळीं दोवान येतात मिसाक. किरीत भाशेन तुमकां शाबासकी जी मिसाक येतात तांकां एक एडवायजरी येता आसतना तुमची तकली बंद करून येवची. जावं एक कॅप घालून वो एक माफलर घालून तकली बंद करून आयल्यार बरी. आनीक ह्या दिसांनी जायते जाणांक आमकां घडये थंडी होंकली मारता. मातशें केन्नाय तुमकां होंकली मारली जाल्यार तो लेस घेवन भोवात ह्या दिसांनी बराबर. आनीक होंकली मारता आसतना उक्ती मारची न्हू, तुमचेच पासत आनी दुसऱ्याय पासत. लेस घेवया, तोंड बंद करुया आनी जायते भाशेन होंकली काडुया. धाकट्यो वस्तू ह्यो बारीक बारीक वस्तू, पूण आमचें हेल्थ बरे भाशेन सांबाळपाक ह्यो वस्तू गरजेच्यो, त्यो मतीन दवरुया आनी त्यो पाळुया. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया T23 पेज नंबर 214. T23. I would like to propose that educators add new content to their teaching. Fraternity. कोरोनाची पीडा
देवा लागीं मागून मोगाळा देवा लागीं मागून मोगाळा निवार आमची वेली कोरोनाची पिडा. सोट पडवेदार आनी काकूटसारा देवा, तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगतावतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं